नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी दर वेंचणुकेक जे लोकल बरोबर आमी निमाणे हेडोन करतात ते मुख्यमंत्र्याचे आसता आनी सद्याक मुख्यमंत्री गोंयभर इतली सगळे कडेन धांवतात की तांकां मेळप कठीण जालां. पण कशा बशे करून आज आमी तांकां धरले आनी महत्वाचे प्रश्न आसात आनी म्हाका दिसता हो जो इंटरव्यू वतलो तातूंतल्यान म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष खंय आसा, मुख्यमंत्री खंय आसात आनी गोंयचें राजकारण खंय वता ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर आमी उलोवपाक शकतले. आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी डॉक्टर प्रमोद सावंत. दोतोर सुरवात सादी करता. चड दीस कांय उरले ना इलेक्शनाक. खंय वता वारें? इलेक्शनाक सगळ्यात 5 दीस उरल्या आनी म्हाका विचारच्या पेक्षा वारें खंय वयता म्हणून म्हाका दिसता वेगवेगळ्यांचे सर्वे सगळे आयल्यात. तुमी सगळे ग्राउंड लेवलाचेर सर्वे करता आनी गोंयची जनता हे डबल इंजिनचे सरकार येवचे आनी गोंयांत स्टेबिलिटी आनी डेव्हलपमेंट जी फुडें व्हरची म्हणून भारतीय जनता पार्टीक कौल दितलो हें निश्चित आसा. खूब जाण म्हणटात की प्रचंड एंटी इनकम्बन्सी आसा बिकॉज 10 वर्स जाली. 10 वर्स जेन्ना एक सरकार खंयचेंय सरकार जेन्ना सत्तेर आसता तेन्ना ताजे अगेन्स्ट एक एंटी इनकम्बन्सी तयार जाता. तुमकां आज कॉन्फिडन्स आसा की तुमी एंटी इनकम्बन्सी बीट करपाक शकतले? बरेच जाण म्हाकाय सांगतात एंटी इनकम्बन्सी आसा म्हणून, बट आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट. ज्या पद्दतीत आमी 10 वर्सां जरी जाले जाल्यार 10 वर्सां कामाचो रिपोर्ट कार्ड सबमीट केला आनी 10 वर्साक जरी कोवीड आसले, फ्लड येवन गेलो, तावते सायक्लोन येयलो जाल्यार सुद्दां आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड सबमीट करता आसतना वेगवेगळी डेव्हलपमेंटाची कामां स्टेटीत कितें केल्या, ह्युमन डेव्हलपमेंटान आमी कितें केलां आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्कीम आमी कशा पद्दतीत इम्प्लिमेंट केला हें लोकां समोर दवरलां. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आत्मनिर्भर भारत वीच इज कन्वर्टेड इंटू द स्वयंपूर्ण गोवा हें मिशन लोकां समोर कशें आयलां हें लोकांकूय दाखयलां आनी लोकांक तें पटलां. त्या खातीर म्हाका दिसता एंटी इनकम्बन्सीचेर एके वाटेंतल्यान आमच्या सगळीं कामांनी मात केल्ली आसा म्हणून तर आमी परत येतले जी आमकां खात्री आसा. एक प्रश्न जो म्हाका दिसता सगळे जाण तुमकांय विचारता आसतले, आमकांय विचारतात ते ज्या तरेन गोंयचें राजकारण 2017च्या उपरांत गेलें. पयली गजाल म्हळ्यार ज्या तरेन सत्ता स्थापन जाली आनी मनोहर पर्रीकरांच्या निधना उपरांत तुमकां जे कांय निर्णय घेवचे पडले धरून काँग्रेस आमदारांक भितर घेवप, मोगोच्या आमदारांक भितर घेवप, आज जेन्ना तिकीट दितना जी सर्कस जाली तुमकां दिसता की इन हायंडसायट कांय गजाली वेगळे तरेन पळोवपाक जाताल्यो, कांय निर्णय वेगळे तरेन घेवपाक जाताले? पार्टीन जे निर्णय घेतल्या ते सगळे निर्णय योग्य निर्णय घेतलेले आसा. एक म्हणजे जो आमी म्हणटा की रिपोर्ट कार्ड तांच्यांनी थंयसर केल्लें काम फाटल्या 5 वर्सांक तांणी केल्लें लोकां खातीर केल्लें काम, ताजी विनिबिलिटी, ओके, ताजी सिन्सियरिटी पार्टी कडेन, ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन डेफिनेटली पार्टीन तिकेट्स वांटप करता आसतना जो निर्णय घेतला तो योग्य निर्णय घेतलेलो आसा. प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी जालो कारण इतले सगळे हेवीवेट्स भितर घेतले, तांकां कांय जाणां तिकेट दिल्यो, तांचे कांय सोयऱ्याक तिकेट दिली ना, दायऱ्याक तिकेट दिली ना, तांणी बंड केलें. केस बाय केस मागीर या. बट दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन BJPच्या केडरांतल्यान किंवा संस्कृतींतल्यान वयर सरिल्ली लिडरशीप जर आज पक्षा भितर आसताली ही सर्कस जायनाशिल्ली? तशें पळोवंक वचत जाल्यार नवीन लिडर जेन्ना पार्टी मोठी जायत आसता, पार्टीक जेन्ना खूब लिडर येत आसता तेन्ना अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो ही एडजस्टमेंट करचीच पडटा. पण डेफिनेटली त्याच बरोबर खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक सत्ता येवप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसता. जर एक प्रश्न येता तो विनेबिलिटीचो आनी खूब जाण आरोप करतात की विनेबिलिटीच्या गोंधळा भितर कांय तत्वां जी भारतीय जनता पक्षान सदांच उखलून धरिल्लीं ती खंय तरी आज कुशीक दवरची पडटा. तुमकां पडटा ही गजाल? पार्टीन खंयचीच तत्वां कुशीक दवरूंक ना. तूं मुद्दाम पळय फाटल्या 3 वर्साच्या म्हाज्या टेन्युअरांत पार्टीची जो ध्येय, उद्दिश्ट, हेतू जे आशिल्ले ते त्याच पद्दतीत फुडें गेल्या. ताच्या खातीर तिकेट्स दितना जरी हेवटेन तेवटेन जाले आसत जाल्यार पार्टीची तत्वां जी आसा तीच तत्वां घेवन पार्टी आनी फुडें सरकार चलयता आसतनाय बी आमी फुडें वयतले. थंयसर खंयसरूच कॉम्प्रमायज केले वयचे ना. एक प्रश्न येता तो म्हळ्यार तुमच्या उपमुख्यमंत्र्यांचो. ते सद्याक थंय BJPक जिखोवपा खातीर सामके अशे प्रचार करतात. बाबू कवळेकार तांची घरकान्न थंय BJPक उडोवपा खातीर प्रचार करतात. तुमकां दिसना हें चित्र जें आसा तें बरें गोंयभर वतना म्हणून? तुजें म्हणणें एके वाटेंतल्यान बाबू कवळेकार हो आमचो उपमुख्यमंत्री आसा, तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान लढटा, ताजी मिसेस तिकेट मेळूंक ना म्हणून सांगे मतदारसंघांतल्यान लढटा. हे थोडेशें तशें जावपाक जायना अशें म्हाजें वैयक्तीक मत आसा, जावपाक जायना आशिल्लें. पण एनी हाव गोंय हें खूब ल्हान राज्य आसा. गोंयांत खूब पॉलिटिकल एस्पिरंट आशिल्ले पॉलिटिक्सान भितर येवपा खातीर खूब जाण आपल्या परीन प्रयत्न करीत आसता. म्हणून ह्यो काही गजाली जाता. दीपक पावसकारा सारको मनीस आज म्हणटा की आपलो विश्वासघात केलो म्हणून.
विश्वासघात कोणाचोच करूंक ना. तशें मागीर प्रवीण तूं म्हणटलो प्रवीण जाटयाचोय केलो, तूं म्हणटलो काय कालू तेही आसा, सालमेदाचोय केलो. हे आसा तूं म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हणलें तूं नांवां घेता आसतना सगळ्यांची घेवया. सगळ्यांची वांगडाच घेतो. हितूर विश्वासघात कसलो करपाचो. शेवटी दिपक पावसकाराक भितर घेता आसतना ताका मंत्री केल्लोय तेन्ना विश्वास दवरलो हें तेणी म्हणूंक ना. प्रवीण जाटयाक काँग्रेसीचो हाडून बीजेपीन टिकेट दिल्ली तेन्ना तेणी म्हणूंक ना की आपल्याचेर विश्वास दवरलो. जर तितकें आसत जाल्यार त्याच पद्दतीन लोकां कडेन सिन्सियरिटीन काम करप, पार्टी कडेन सिन्सियरिटीन काम करप, राज्या खातीर आपल्या पर्यंत इनपूट दिवप आनी परत निवडून येवपाची कॅपेसिटी दवरप हें गरजेचें आसता. त्या खातीर पॉलिटिक्सान कोणाचो विश्वासघात केलो हें जायना. शेवटी पॉलिटिकल पार्टी हो योग्य वेळार योग्य निर्णय घेत आसता. तुम्ही काल मडगांव गेल्ले, हांगा मिशन सालसेत बिलसेत असली नांव दिना, बट तुम्ही सांगले की साश्टी भितर खूब कमळां बिमळां फुलतलीं. स्टेटमेंट आयकुपा बरें दिसता, पण तुम्ही एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलें. तुम्ही सांगले की बाबू आजगांवकार परत उपमुख्यमंत्री जातलो आनी दामू नायकाक तुमी मंत्री करतले म्हण. तुमी कितें दिगंबर आनी विजय दोगांयकी उडयतात? हांवें सांगलां की हांव कोणाक उडयता हें सांगना, हांव आमचें सीट जिखयता. हांवें परत सांगता, दामू हे फावटी जिखता आनी बाबू आजगांवकरूय उपमुख्यमंत्री जाता. दिगंबर पडपाचो काय विजय पडपाचो हें तेंच्यांनी ठरोवपाचें. लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा. सालसेतीन हे फावटी सालसेत तालुक्यान तूं सरप्रायज जावं नाका. फाल्यां सकाळीं 4-5 कमळां सुद्दां जरी फुल्ली आसत, म्हाका स्टुडियोकूच धक्को बसतलो. तूं मुद्दामून सांगता, तुका 4 कमळां जर सालसेतीन फुल्ली आसत जे केन्नाच जावंक ना त्या पद्दतीन. म्हणजे आतां पर्यंत सालसेतींतले 3 मतदारसंघ तर आमी जिखल्या. कुंकळे जिखल्या, मडगांव जिखल्या, फातोर्डाय जिखलेले आसा. त्या खातीर तेज्याय फुडें एक स्टेप वचून हांव म्हणटलो 4 सिटूय आमी थंय जिखपाक शकता. काल दिगंबर कामत आशिल्ले हेडोना भितर. तांकां हांवें होच प्रश्न विचारलो, तूं पडटा काय म्हण. कारण सकाळीं मुख्यमंत्री वचून सांगून आयला ताका उपमुख्यमंत्री करता म्हण. ते म्हणपाक लागले सत्तेचो जेन्ना अशें तुमकां माज आसता तेन्ना तुमी अशें स्टेटमेंट करतात बी म्हणून. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? दिगंबर कामत सगळ्या वक्ते म्हणटा की ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक सामको सत्तेचो माज आसा आनी ताका लागून तुमी येवन असली स्टेटमेंट करता म्हणून. आमकां केन्ना सत्तेचो माज ना आनी हाज्याय फुडें आसचो ना. कारण आमकां सत्ता ही लोकांची सेवा करपा खातीर आसता. त्या खातीर फाटल्या 3 वर्सांचो म्हाजो टेन्युअर काडून पळय, तुका कोणीय सांगतलो डॉक्टर प्रमोद सावंताची सत्ता केन्ना कपलाक मारूंक ना आनी हाज्याय फुडें मारची ना. म्हणून हांव सांगता की अंत्योदय तत्वाचेर सेवा करपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑफकोर्स करूंक ना. हें हांवें सांगपाची गरज ना. तूं 2007 ते 12चो तेजो टेन्युअर काडून पळय, मागीर तुका कळटलें की ज्या पद्दतीची लूट आनी ज्या पद्दतीचें सरकार ताणें चलयलां कोणूच म्हणचो ना. तेणी म्हाका सांगचें तेज्या टेन्युअरान जें आसा पळय न्ही, लोक कल्याणार्थ तेणी खंयची योजना चलयल्या तें म्हाका सांगचें. नाल्यार म्हाज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत हांव सांगतलो की स्वयंपूर्ण गोंय सारकेली बरी योजना जेका माननीय पंतप्रधान एप्रिसिएशन केलें. प्रत्येक म्हजो गोंयकार सांगता की तूं हांव त्या गांवांत गेल्या उपरांत दोतोर तुजो स्वयंपूर्ण मित्र खूब बरें काम करता. दीस इज माय इट इज एन अचिवमेंट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. एक गजाल ते प्रत्येक कडेन वत्ती सद्या भाशण करतात की माय गव्हर्मेंट वॉज गव्हर्मेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, युअर गव्हर्मेंट इज गव्हर्मेंट ऑफ पॉवर्टी म्हणून. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? हांव म्हणटलो जर प्रॉस्पेरिटी आसत जाल्यार त्या प्रॉस्पेरिटीन तेणी राज्या खातीर कितें करून दाखयलें, लोकां खातीर कितें करून दाखयलें हें एखादें म्हाका उदाहरण सांगचें. नाजाल्यार हांव तेणी म्हाजें गव्हर्मेंट पॉवर्टी म्हणूनी, बट त्याच पॉवर्टीच्या गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचें काम म्हणजे अटल सेतू पयलीं कंप्लीट जावं, जुवारीचो दुसरो पूल आतांच कंप्लीट जाता आनी वारणा टू सरापुडी जंक्शन हो आतांच कंप्लीट जाता. आनी कन्वेन्शन सेंटराचो एक फावंडेशन स्टोन PPPचेर घातलो, दुसरें कन्वेन्शन सेंटर अर्दें जावपाक आयिल्लें आसा. प्रायवेट युनिवर्सिटीज ज्यो आसा ह्यो म्हाज्याच टेन्युअरान सुरवात जाल्यो. तेवटेंतल्यान आमी पळयता की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ह्याच टेन्युअरान सुरवात जालें. गोंयांतले प्रत्येक टुरिजमाचेर बीच जे आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसलें ह्याच पॉवर्टींतल्यान सुरू जालें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें हर घर नल से जल, ओपन डेफिकेशन फ्री ह्यो सगळ्यो केंद्र सरकाराच्यो योजना 100% इम्प्लिमेंटेशनचें काम जें आसा तें ह्याच गव्हर्मेंटान. म्हणजे ताका म्हणपाचें आसा की हे गरिबीतलें सरकार जर आसत कांय हरकत ना. हे गरिबांचें सरकार म्हणपाक म्हाका आवडटलें आनी खरोखरूच तो गरिबीचें सरकार म्हणटा, तुमी गरिबांचें सरकार म्हणटा. हांवें म्हणून म्हटलें न्ही, हे शेतकारांचें सरकार, हे दुधकाराचें सरकार, हे नुस्तेकाराचें सरकार, हे गाडेकाराचें सरकार. आयज म्हज्या सरकारान ह्या सगळ्या लोकांक योग्य रित्या तेजो मोबदलो दिला आनी योग्य रित्या तेंच्या खातीर काम करता. म्हणून तर दुधकाराक 1,60,000 रुपया विदावट इंट्रस्ट लोन दिलें. म्हणून तर त्या नुस्तेकाराक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें. म्हणून त्या एका शेतकारा खातीर PM किसान निधी पासून सगळें. तूं म्हाका खंयचोय एखादो सॅक्शन दाखय सोसायटींतलो की ज्याच्या खातीर आमच्या सरकाराच्या टेन्युअरांत काम करूंक ना. म्हाका एक गजाल ह्या गरिबीच्या मुद्द्याचें मुद्दाम विचारपाक ती म्हळ्यार तुमी खूब कडेन इंट्रस्ट रेट धरून सुद्दां आमचे लोनाचे खुबश्यो गजाली कमी करून घेतल्यो.
जाका लागून तुमकां मनोवरींग हांव एक कित्या खातीर विचारता कारण जेन्ना आमी कर्जाचो दोंगर बिंगर म्हणटात तेन्ना एक प्रशासक म्हणून तुमी कशें काम केलां म्हाका दिसता हेंय तितलेंच म्हत्वाचें. कांय गजाली तुमी भरपूर केंद्र सरकाराच्यो स्किमी जावं हाव डिफिकल्ट वॉज दॅट कारण बेजिकली तुमची 3 वर्सांतली 2 वर्सां कोविडा भितर गेली आनी नेमकें केलें कितें? टू मॅनेज द फायनान्स हो खूब मोठो प्रश्न आशिल्लो बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड म्हणजे ज्या पद्दतीचे रिफॉर्म्स आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटान ज्यो स्टेप्स आमी घेतल्यो तितूर खूब आमी पुराय एक म्हणजे RXL सिस्टम ही आमी इम्प्लिमेंट केली विच इज द फर्स्ट स्टेट अँड विदाउट पुटींग द एनी बर्डन ऑन अ स्टेट केटी आमी जवळपास मोर दॅन 700 crores ऑफ रुपीज आमी युटिलायज केले जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटची कामां खंयचीच बंद उडूंक ना. जी ओल्ड लोन्स फॉर द 15 years पेंडींग आशिल्ली 13% रेट ऑफ इंट्रस्टाची ती रिवायज करून 7 आनी 7.5%चेर हाडली. जो RIDF नाबार्डाच्या वतीन 2.5 रेट ऑफ इंट्रस्टान फक्त 60 crores ऑफ रुपीज घेवन दवरलेले त्या जाग्यार आमी हांवें ते जवळपास 500 crores ऑफ रुपीजाचेर व्हेले. म्हणजे इन शॉर्ट हांगासर एकाच ह्या 450 crores ऑफ रुपीजाचेर जवळपास 5.5% रेट ऑफ इंट्रस्ट एवरी मंथ म्हणजे फुडल्या 8-10 वर्सांक हो गव्हर्मेंटाचो सेव केलो आनी रिवायज करता आसतना 7 पासून 5%ाचो तो लोन रिवायज करून थंय सेव केलो आनी RXL प्लॅटफॉर्म करता आसतना 0% रेट ऑफ इंट्रस्टान 700 crores ऑफ रुपीज ऑफ दीस इज अ न्यू रिफॉर्म्स आनी न्यू टॅक्निक्स आमी फायनान्स जो आसा हो रिवायज करपाक शकले. एक गजाल मुद्दा विचारची दिसता की 2017च्या उपरांतचें राजकारण जे तोडाफोडीचें राजकारण भितर गे भायर वच आनी अशें तर जालां आमी ह्या खेपेक तर पयलें की उमेदवार बी फुटपाक लागले. पयलीं तरी आमदारच फुट्टाले आतां उमेदवारय फुट्टना पयलें. नवो टेन्युअर जेन्ना आमी उलयतात कोणाचें सरकार येवं तुमी आज एक गोंयची जनतेक एक गजाल सांगपाक शकतात की तुमकां असलें राजकारण परत करपाची इच्छा ना म्हणून? उमेदवार फुटपाक लागले हो चुकीचो समज आसा. एखाद्या उमेदवाराक जर एखाद्या पार्टीची ध्येय धोरण तत्व पटलें आसत आनी ती पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीत प्रवेश केलो आसत इलेक्शना पयलीं जाल्यार ताका उमेदवार फुटलो असो म्हणना. काही पार्टींनी जी युती म्हणजे आमी जाका तत्वनिश्ठ म्हणजे तत्व नाशिल्ली युती म्हणपाक काय हरकत ना तांकां कदाचित आवडली नासतली. तांकां दिसलें की ही युती जाल्या उपरांत आपूण बुडपाचोच आसा. MG आनी TMCचे फार आपूण बुडपाचोच आसा. हे जेन्ना बुडटा त्या बोटीत कोण बसना तूं बसतलो कोणाकूय जर तरता तेच बोटीत बसतले म्हणून तेंच्यांनी जर ती सोडली जाल्यार ती बोट जी बुडपाची आहा तितून बसपाक आवडलें ना. म्हणून म्हाका दिसता अशा पद्दतीन त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक हाज्या फुडें 2022 पूर्ण बहुमताचें सरकार येता. तुमकां मोगो बरोबर युती जाय आशिल्ली ताणें आतां केली TMC बरोबर तुमी ताका अभद्र युती बी म्हणटात पण तुमकां जाय आशिल्ली मोगो बरोबर युती? आमी पयलींय सांगिल्लें की बऱ्याचशा गोंयच्या जनतेक दिसता की बाबा एका विचाराचे पक्ष एकत्र येवचे म्हणून आमी सांगिल्लें जर इफ पॉसिबल आसा जाल्यार तांच्यांनी बेजीक प्लॅटफॉर्माचेर येवचें आनी हाजेर उलोवचें म्हणून आमचे राष्ट्रीय नेते तेंच्या कडेन उलयत आशिल्ले. बट तांकां म्हाका दिसता कित्या खातीर तांकां युती करची पडली तांकां कितें तेज्या पेक्षा मोठें कितें मेळ्ळें म्हाका कळना की सरकारान येवच्या पेक्षा आनीक तेज्या पेक्षा मोठें कितें आसा हें म्हाका कळना. त्या खातीर तेंच्यांनी कदाचित TMC बरोबर पोस्ट पोल मोगो खातीर दारां उक्ती. हे पळय पोस्ट पोल परत सांगता गरज लागची ना. तरी आसतना लागल जाल्यार परतूय सांगता पोस्ट पोल गोंयची गरज राजकारण लागची ना. हांवें गेल्या 6 म्हयन्यापासून सांगता गोंयची जनता 2022 प्लस भाजपाक सीट दितली हाची म्हाका खात्री आसा आनी 100% दितली हें आजूनय सांगता. हे पळय हांवें परत सांगलें 22 जेन्ना 22 प्लस सीट येतले तेन्ना मोगो बरोबर युती करपाची गरज ना. अजून कोण जर सपोज इंडिपेंडंट निवडून येयल्ले फाल्यां सकाळी सपोर्ट करता आसत जाल्यार डॅट इज डिफरंट बट 22 प्लस हें शुवर आसा कारण तुकाय खबर आसा. सुदीन म्हणटा कितें की आपल्याच्या मदींच खोट घाल्या आतां युती करया म्हणटा हें आनी कसलें गणीत का म्हणून? आमी खोट घालिना ही आमची संस्कृती न्ही. फाटसून सुरो खोपप ही ताजी संस्कृती आसा. आमी ज्या कॅन्डिडेटाक आमच्या विरोधात तेणी जेन्ना उबो दवरलो आपल्या भावाक खुद्द पार्टीचो तेजे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर आमच्या कॅन्डिडेटाच्या विरोधात जर कॅन्डिडेट उबो रावता आसत आनी तो सरकारांत उपमुख्यमंत्री आसत जाल्यार कोण ओगी रावतलो. म्हणून म्हाका दिसता जे डिसिजन जालें तेजी पयली स्टेप्स तेणी घेतलेली त्या खातीर ताका ते उलोवपाचो अधिकार ना. खूब जाणांनी वचून आमी देवळां भितर चर्ची भितर दर्ग्याचेर सोपूत बिपूत घेतना पळयलें. तुमकां कशें दिसलें हें सोपूत पळोवन? मागीर तुमकां दुसरो प्रश्न विचारता मागीर पण पयलीं हें सोपूत पळोवन तुमकां एफिडेविट बी सायन केलें? म्हाका हें सोपूत पळोवन इतकेंच दिसलें की ते लोकांक फटयतात. देवळान शपथ घेवन हिंदूंची मतां मेळटली म्हणून त्या खुर्सा फुडें शपथ घेवन क्रिस्तांवांची मतां मेळटली म्हणून आनी दर्ग्या फुडें शपथ घेवन मुस्लिमांची मतां मेळटली म्हणून. बट तांकां खबर ना गोंयचे लोक शाणे आहा.
हे शपथ घेवन लोकांक फटोवपाचें काम करतात, कारण ह्यांच्या पार्टीचो तेंचेर विश्वास ना, लोक ह्या लोकांचेर विश्वास दवरचो ना आनी शपथ घेता आसतना फोटो व्हायरल जाल्यार तेय लोकांनी पळयल्या ते कितले सिरियस आसा, म्हणजे देवा कडेन फकाणां करपी असले लिडर आसा, हेका जनता शिकयतली. तुम्ही एक हे कितें सांगनात की इलेक्शन जातकीर तुमी कोणा फुडची ना म्हणून, तुमी आतां फुडची ना, तुमकां काय फुडची ना बी असली शपथ काय घेवन फायदो ना. तुमी असो सोपूत घेवपा जाय की आमी आनी कोणा फुडची ना म्हणून. हांव परत एकदां सांगता, आमकां इलेक्शनाच्या उपरांत कोणाकूच फोडपाची गरज ना. हय, 100% आमकां कोणाक फोडपाची गरज ना. बहुमताचें सरकार भाजपा करतले. मायकलाक हँडल करतना चुकले. मायकलाक हँडल करतना चुकूंक ना. खरें म्हटल्यार मायकल हो मिनिस्टर म्हाज्याच टेन्युअरान जालो. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांतूच मायकलाक मंत्री केलो गेलो. बट ज्या नेत्याक म्हणजे लोकप्रेम, देशप्रेम, राज्यप्रेम हाज्या पेक्षा पत्नी प्रेम चड आसा. हय, अशें म्हणटा तुमी. ऑफकोर्स तो म्हणटा आपली टिकेटूच मागल नाशिल्ली. टिकेट मागनाशिल्ली, मागीर गेलो कित्याक तर काँग्रेसीन. ताका वेगवेगळ्या तरेची ऑफर, तेजी पयली कंडिशन आशिल्ली आपल्या बायलेक टिकेट दी म्हणून. म्हाका दिसता ताका पत्नी प्रथम दिसता. आमकां राज्य प्रथम, देश प्रथम, लोक प्रथम दिसता. ओके, त्या खातीर ताका पत्नी प्रथम दिसता आनी म्हणून तर तो भारतीय जनता पार्टी सोडून इंडिपेंडंटली आपल्या बायलेक उबी. तुम्ही इतले म्हणटात तो फक्त पत्नीच्या प्रेमापोटीच गेलो म्हणून. ऑफकोर्स तूं म्हाका कितें तूं लोकांक दिता नाल्यार ताका विचारपाक जाय. ताका विचारल्यार तो ना म्हणटा. ना म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीन ताका कितें कमी केल्लें? भारतीय जनता पार्टीन तो परतूय मंत्री जातालो. भारतीय जनता पार्टीन तो पावरफूल मिनिस्टर जातालो दुसरे फावटी आनीक वयल्यान चड. आनी बार्देसान जर ताका जाल्यार बार्देस सारकिल्या तालुक्यांत तो ताका वेटेज आशिल्ली, ज्या जाग्यार तो सिनियर मिनिस्टर आसतलो आसलो आमचो. म्हाका दिसता वेगळें बरें पदूय मेळूंक शकतालें. बट जेन्ना एखादो मिनिस्टर जावपाचो किंवा मेजर पोर्टफोलियो मेळपाचो मनीस जेन्ना सोडून वयता, हाज्या पली कडेन वेगळी गजाल आनी कितें आसतली. मिशन बार्देजाचें कितें? मिशन सालसेत पयलें आमी. मिशन बार्देजाचें कितें? कारण थंय मायकल सामकें आपल्याला एक 4-5 उमेदवार घेवन थंय सारको खडेगाठ बसला. तुमचो मिशन बार्देज प्लॅन कितें? मिशन बार्देस मायकल करता आसतलो. आमकां मिशन बार्देस करपाची गरज ना. बार्देसकार हे भारतीय जनता पार्टी कडेन मुळा पासून आसात. हे बार्देसकार सगळे सदोदीत तेंच्यांनी मनोहरभाई पर्रीकर आसल्या पासून आतां पर्यंत बार्देसकारांनी प्रेम केला. बार्देसकार भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले. जोशुआक निवडून हाडटा आसतना म्हाका खबर आसा बरेच जाण पूर्णता जोशुआच्या विरोधात आसले, भितरले आसले, तितूंतलो तो एक आशिल्लो. ओके, तरी आसतना सुद्दां बार्देसकारांनी आनी म्हापशाकारांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विश्वासाचेर, आमच्या विश्वासाचेर जोशुआक थंयसरल्यान निवडून दिल्ले. तेन्ना तर 1-1 आशिल्लें. आतां म्हाका निश्चितच खात्री आसा बार्देसकार हे सगळ्या मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या प्रमाणात निवडून दितले. तिसवाडी कडेन येवया. उत्पल पर्रीकार, आय थिंक एक गजाल मनाक सल आसा की आज ही परिस्थिती की उत्पल पर्रीकार ताचें आडनांव पर्रीकार आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार ताचें आडनांव पार्सेकार, जे भारतीय जनता पक्षांतले गोंयांतले पयले 2 मुख्यमंत्री, ह्या दोनी आडनांवाच्या मनीस तुमचे कडेन ना म्हणून. एक गजाल आसा, म्हाका दिसता पार्टी पेक्षा आपूण व्हडलो हें कोणाकूच नेत्याक केन्नाच दिसचें न्ही आनी खंयच्याच कार्यकर्त्याक दिसचें न्ही. आनी चुकून सुद्दां असो विचार केन्नाच कोणाच्या मनान सुद्दां येवचो न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी हो जेन्ना येता तेन्ना अशा पद्दतीच्यो चुको जाता अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच आमी सगळे जाण पार्टीचे कार्यकर्ते, पार्टी खातीर काम करीत आयिल्ले आसा. पार्टीन दिलां तें काम केलां, हांव तरी स्वता म्हणटा. आनी कार्यकर्त्या पासून ह्या पदाचेर पावला. आनी ताकाच लागून फाल्यां सकाळीं पार्टी जें काम सांगतली इन फ्युचर तेंच काम हांवूय करतलो. 100% सांगता तुका. त्या खातीर उत्पल पर्रीकारा सारकिल्याक म्हाका दिसता कार्यकर्त्या पासून नेतो जावपाची खूब मोठी संदी आशिल्ली. पार्टीच्या सिनियर लिडरांनी ताका वेगवेगळे ऑप्शन्स दिल्ली, पण तेणी ती मान्य केली ना. त्या खातीर कदाचित म्हणजे तो स्वताहून पार्टी सोडून गेला. पार्टीन ताका चल म्हणून सांगला. एक गजाल दिसून तुमकां उत्पलाच्या बाबतींत एकच प्रश्न जाय येता की उत्पलाक टिकेट दिली ना हें बरें आहा, पूण कोणाक दिली? बाबुशाक दिली. यू चूज बाबूश ओवर उत्पल, हो मुद्दो जालो सध्या. बाबुशाक पणजेकारांनी निवडून दिला न्ही. आमी बाबुशाक हाडून सांताक्रूजच्यान हाडून पणजे उबो करूंक ना. बाबूश पणजेंतलो सिटींग MLA आशिल्लो, कोणी निवडून दिलो? लोकांनीच न्ही. ऑफकोर्स परत लोकांक तोच जाय, ताका टिकेट दिली पार्टीन. तुम्ही कितें म्हणटा? फाटले खेपेक जेन्ना तुमी ताजे विरुद्ध प्रचार केलो, ताजे इन्स्पायट ऑफ दॅट बाबूश जिखून आयलो. सो आज तुमी लोकांच्या भावनेक मान दिवन ताका टिकेट दिल्या. बाबुशाच्या विरोधात हांवेनूच प्रचार केल्लो, बट तरी सुद्दां पणजेंतल्या लोकांक म्हणजे बाबूश सरकारान आसतना सुद्दां बाबूश मान्य आशिल्लो. कारण आमी चार बायपोल निवडणुकाक गेल्ले. म्हापशान जोशुआक निवडून दिलो, शिरोड्यान सुभाष शिरोडकाराक निवडून दिलो, मांद्र्यान सोपट्याक निवडून दिलो आनी हांगा सरकाराच्या विरोधान सुद्दां बाबुशाक निवडून दिलो. म्हणजे बाबुशा कडेन पॉप्युलरिटी आसा, लोकमत आसा ऑफकोर्स. आनी तो आमच्या बरोबर आशिल्लो. सरकारान म्हाज्या बरोबर 2.5 वर्सां आशिल्लो. त्या बेसिसाचेर बाबुशाक टिकेट दिली गेली. पार्सेकार सराक आडोवपाक शकलो ना.
हाजे दुख्ख आसा काय गेलो तो बरो जालो बी असली भावना आसा आज? पार्सेकर सरा सारकिले सिनियर लिडर्स आमच्या पार्टींतल्यान सोडून वचप हे म्हाका खूब खेदजनक आसा. हांव त्या बद्दल थोडेंशें दुख्खय व्यक्त करता. बट खूब वायट दिसता इतक्याच गजालीचें की तेज्या सारकिल्या लिडरान अशा पद्दतीची स्टेप घेवप हे योग्य न्ही. लोकां मदीं रॉंग मॅसेज वता आनी खरें म्हटल्यार म्हणजे तेज्या सारकिल्या पार्टींतले एखादी उच्च पदां उपभोगल्या उपरांत मुख्यमंत्री पद आसतलें, अध्यक्ष पद आसतलें, त्यांनी पार्टी सोडून वचप हे चुकीच्या पायंडो पार्सेकर सरान घातला आनी ताच्या सारकिल्या लिडराक ते सोबा नाशिल्लें. हांव सरळ सांगता म्हणजे फाल्यां सकाळीं इन फ्युचर केन्ना तरी एक 15-20 वर्सांनी म्हाका जर पार्टीन सांगलें हांव घरा बसीन आनी सुशेगाद समाजकारण करीन. तुमी पार्सेकार जावचे ना? केन्ना चुकून सुद्दां ना. चुकून सुद्दां ना. एक गजाल दिसता पार्सेकार पर्रीकार गेले हाजो पक्षाक कितलो फटको बसतलो? कांयच फटको बसचो कांयच बसचो ना. बिलकुल बसचो ना. हांव परत कित्याक सांगता, पार्टी ही कार्यकर्ता बेज पार्टी आसा. पार्टीन सदोदीत म्हणजे पार्टीची तत्वां फुडें इट इज नॉट अ व्यक्तिनिश्ठ पार्टी. ऑफकोर्स मनोहर पर्रीकर हे पार्टी खातीर वावुरपी नेते आशिल्ले. जेन्ना जेन्ना पार्टीक जाय तेन्ना तेन्ना त्या पार्टीच्या फाटल्यान उबे रावल्ले. त्या खातीर उत्पल पर्रीकरान जो निर्णय घेतला हो स्थानीक कार्यकर्त्यांक किंवा पार्टीच्या सिन्सियर कार्यकर्त्यांक जावं तो पार्सेकरांचो निर्णय आसतलो जावं तो उत्पल पर्रीकराचो बिलकुल फटको बसचो ना. म्हाका लास्ट एक 2 प्रश्न म्हजे. पयलो म्हळ्यार हे आम आदमी पार्टी TMCक पळोवन तुमकां बरें दिसता आसतलें न्ही? म्हाका बरें दिसपाचो प्रश्नच येना. खरें म्हणजे ते तुमकां चड बरें दिसता. तुमकां चड इंटरव्यू मेळटा, चड लिडर मेळ्ळे, आमकां बरें दिसता. चड दुमतूच ना. म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक चड स्कोप मेळ्ळो. सगळे लिडर आमकां बरें दिसता. तुमकां खरें म्हणजे की इतले सगळे एंटी बीजेपी हांवें पार्टी परत आसात. म्हाका जर येवन डेली कोण गाळी सवता आसत, म्हाका जर येवन बॅड वर्ड्स दिता आसत, ओके, म्हाज्या विरोधान जर टिका करता आसत जाल्यार म्हाका कित्याक बरें दिसता? मत फुट्टा न्ही त्या वटेची. सगळ्यात चड टिका जर आयज कोणाचेर जाता ह्या TMC आनी आम आदमी पार्टी कडल्यान जाल्यार ती म्हजी एकट्याचीच मुख्यमंत्री म्हणून आनी ऑफकोर्स म्हाज्या पार्टीची म्हाज्या सरकाराची. पण म्हाज्या बद्दल येदी व्हडली बदनामी केल्या उपरांत म्हाका दिसता तुमकां चड बरें दिसता आसतलें, कारण तुमकां वायड स्कोप आनी पब्लिसिटी जी आसा ही ताका सगळ्यांक दिवपाक मेळटा. एंटी बीजेपी स्पेस जो आसा तो इतलो फ्रॅगमेंटेड जाला तातूंतल्यान तुमकां फायदो मेळटा तांच्या अस्तित्वाचो राज्या भितर. लोक हुशार आसा, लोकांक खबर आसा कोणी कोणाक मत मारप तें. फाल्यां सकाळी सरप्रायज जावं नाका. खंय तरी TMC आनी आम आदमी पार्टी जर निवडून आयले आसत जाल्यार सरप्रायज जावचो न्ही. अशें न्ही की ते एंटी बीजेपी थंयसर कदाचित लिडरशीप म्हाका दिसता लिडरशीपची कमतरता आशिल्ली. त्या खातीर नवीन लिडर्स जे आसा ते वयर येता. वॅक्यूम तुमी पळयतना फायनल प्रश्न म्हळ्यार तुमकां दिसता इट इज BJP वर्सीस कोण? इट इज BJP वर्सीस डिफरंट पार्टी इन डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट इज नॉट वन. तूं एका जाग्याचेर TMC पळयतलो, एका जाग्याचेर MGP पळयतलो, एका जाग्याचेर काँग्रेस पळयतलो, एका जाग्याचेर गोवा फॉरवर्ड पळयतलो. तूं मुद्दामून पळयत. हांव सांगता म्हणून न्ही, बट BJP सगळ्याक आसा. BJP इज कॉमन एवरीवेअर, बट आमच्या वर्सीस सगळे आसत. तुमचे भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध सगळे. दोतोर म्हाका खबर आसा बिजी आसात, मॅनिफेस्टो रिलीज आसा, तरी आसतना वेळ काडलो, उलयले, सगळ्या प्रश्नांचेर उलयले. म्हाका एक गजाल सदांच बरी दिसता की मुख्यमंत्री जातकीर सुद्दां तुमी खंयचोच प्रश्न जाय किंवा खंयचोच प्रश्न नाका अशी केन्नाच भुमिका घेतलेना. दिलखुलासपणान सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यात. प्लेजर टॉकिंग टू यू. देव बरें करूं प्रुडंट.